अमरनाथ नायकाच्या जमनीतली झाडां ताची मान्यताय घेनासतना मारिल्ल्यान निषेध म्हूण पेडणेच्या एनजीओनी पीडब्ल्यूडी इंजिनियर आनी राना खात्याचो निषेध केलो। बीजेपी सरकार कूळ आनी मुनकारां आड सरकार फक्त इन्व्हेस्टरांचें म्हूण एक्टिव्हिस्ट राजन घाटेन सरकाराचो निषेध केलो। अमरनाथ नायकाच्या प्रॉपर्टींतलीं झाडां मारून पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रॉनिक सिटीक रस्तो करता। मदलो वाडो विर्नोडचो अमरनाथ नायक धरणे करून थकलो। सरकाराक ताका न्याय दिवंक जमना म्हूण आतां पेडणे नागरीक समिती ताचें आंदोलन फुडें व्हरता। कूळ म्हूण आपल्याक कांयच विचारिनासतना उत्पन्न दिवपी झाडां मारली म्हूण अमरनाथान फामिलीक घेवन पेडण्यांत 2 फावट धरणे धरले। समिती पयलीं पीडब्ल्यूडीच्या इंजिनियरा कडेन पावली, ताचो पुतळो जळयलो। उपरांत समितीन फॉरेस्ट ऑफिसरांचो पुतळो जाळलो। इतलें सांगपाचें आसा, हो सरकार फक्त बीजेपी कार्यकर्त्यांचो, हो सरकार जावना इन्व्हेस्टरांचो आनी हो सरकार जावना बीजेपीच्या चमच्यांचो। आमी आमच्या एक अमरनाथा खातीर झगडटा, आमी आमच्या कुळा खातीर झगडटा आनी हो कुळाचो प्रश्न सोडल्या शिवाय आमी केन्नाच रावचे ना। आयज हो दुसरो पुतळो आसा आणि आयज एक जालो पीडब्ल्यूडीचो आता फॉरेस्टाचो, ह्या फुडें प्रत्येक ऑफिसराचो जातलो। त्याच्या आधी सरकारान ते काम बंद करचे आणि ते हिल कटिंग केला तेचेय कितें ते टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगान तेंकाय कितें ती ख्यास्त दिवची। समिती खंय अमरनाथाक न्याय मेळे मेरेन आंदोलन चालू दवरतली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विनोद मेथर। दुबय जाल्ले फ्रेंडली मॅचींत एफसी गोवान अल शबाबाक 2-8 एका गोलान मारले। एफसी गोवाचे जोफ्रे गोंजालेज आनी रेनाल्डोन गोल मारले। एफसी गोवाची बुधवारा अजमान क्लबा कडेन मॅच जाता। आयएसएलाचे प्री सिजनाची तयारी म्हूण एफसी गोवाची टीम कोच झिकोच्या मार्गदर्शना खाला दुबय ट्रेनिंग घेता। आयएसएल 3 ऑक्टोबरा सावन सुरू जाता। आयएसएलाच्या दुसऱ्या सिजनाच्या प्री सिजन तयारेक एफसी गोवाची टीम दुबय कोच झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला ट्रेनिंग घेता। एफसी गोवाची दुसरी फ्रेंडली मॅच मंगळारा जाली। एफसी गोवान दुबयच्या अल शबाबाक 2-8 एका गोलान मारले। एफसी गोवाच्या जोफ्रे गोंजालेजान 29व्या मिनटाक पयलो गोल आनी रेनाल्डोन 71व्या मिनटाक दुसरो गोल मारलो। झिको एफसी गोवाच्या खेळाचेर सातिस्वेत दिसलो। तो म्हणटा, सगळे प्लेयर 90 मिनटां खेळ्ळे म्हूण बरो खेळ जालो। ह्या मॅचीन ही महत्वाची गजाल आसली। कांय गजाली आमकां जाग्यार घालपाक जाय। हे आदी एफसी गोवाची अल खलेका आड मॅच जाल्ली। मॅच बादाबाद उरिल्ली। एफसी गोवाची बुधवारा तिसरी फ्रेंडली मॅच अजमान क्लबा कडेन जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्यान खबरांचेर रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।